हांव कोळूर जगदीशचंद्र कामती, कोळूर माधव कामतील पूत हांव. आमी 6 जाण बाबा हांव. आमी 3 जाण वकील जावन आसाचे. हांव एक्चुअली वकील जावन प्रॅक्टीस करता 40 वर्स तकून. ताज्या फुडें म्हगे ल्हान टॅक्स कन्सल्टंट जावन आशिल्लो. आनीक हे इतले प्रोफेशनाक एक प्रेरण कसो म्हळ्यार आमगेले अनम्मा, म्हगेलो अन्नाल अम्मा आंबेंबळ पै फॅमिली दाखून आयिल्ली. तिगेलो कझीन हांगा जस्टीस नारायण पै म्हणून हांगा कर्नाटक हायकोर्टांत चीफ जस्टीस जावन आशिल्लो. सो तागेले एक प्रेरण म्हगेलो केन्नाय आसता आशिल्लें. सो आमगेल्यान कोणें एक चांगेक वकील जावन एक उन्नत हुद्देक पावका कशी आमगेले जस्टीस नारायण पै पावल पळय तशी आमी एक प्रेरण जावका म्हणून सांगून ताणें निरंतर सांगून हांव CA कोरता म्हणून भायर सरलेलो. CA कोरून LLB ल्हान म्हणलो तूं वकील जावन प्रॅक्टीस कोरता म्हणून. तशी हांव 1983 म्हगेलें वकालत स्टार्ट केलेलें. तेन्ना ते कोरून तशी मुखार म्हगेले 4 भाव तोय वकील जावन म्हगेलोट मेळ्ळो. मागीर तशी मुखार आनी एक भाव तोय वकील जावन म्हगेलोट मेळ्ळो. तशें आमी 3 जाणांनी ಒಟ್ಟು मेळून ह्या केलेले तसले संस्था कामत एंड कामत एडवोकेट्स म्हणून. आमी पुराय विशयांतूय एक भावन आयिल्ली तशीची वाडयत गेल्लीची. सुवेक टॅक्सा लागून आमी स्टार्ट केलें. तशीच मागीर सिवील केस आसा, तशी क्रिमिनल केस, कॉन्स्टिट्युशनल केस आसा. मागीर सुप्रीम कोर्टा मुखार वाद करचे हे पुरो एक वाडयत गेल्ले आमी. वाडयत वचून ताका मूल प्रेरण कसो म्हणून सांगल्यार आमगेले अन्नम्मान दिलेले संस्कार तशेंच आमगेले साक्षात परब्रह्म स्वरूप जावन आशिल्ले तसले सुदीन तिरस्वामीले अनुग्रह. आमी आमगेले आवस पावसून केन्नाय सांगिल्लें आमकां केन्नाय स्वाम्या लागीं वचून ताणें दिलेले अनुग्रह खंयच्या रुपार आमी उद्धार जाल्ल्याची, खंयच्या रुपार ते आमकां अनुश्ठान जाला आनी खंयच्या रुपार ते आमकां श्रीरक्षा जाला म्हणून स्वाम्याला वचून केन्नाय रिपोर्ट करतस का म्हणून सांगून आमकां केलेले एक उद्देशांनी आमी प्रती वेळा सुदीन तिरस्वाम्याला वचून फुडली पंथा तांणी कसो आशिर्वाद दिलेलो की कसो अनुग्रह केलेलो की ताजी कशी आमकां देवालो अनुग्रह गुरूलो अनुग्रह कशें पावले श्रीरक्षा जावन आमकां अभिवृद्धी जावच्याक एक ताजे सदावकाश मेळ्ळे म्हळ्यार प्रती वेळा आमी वचून सांगिल्ले तशीची आमी आमगेली एक संस्था हे सगळे इंडिया भितर प्रॅक्टीस करता तसले एक संस्था करून बांदिल्लो आसा आमी. आतां आमी आमगेले बेज बेंगलोर जाल्यार आमी विंगड हायकोर्टांत सुप्रीम कोर्टांत प्रॅक्टीस करता तशीच आमी आर्बिट्रेशन असल पुराय काम तांतूय मुखार प्रगती दाखयले. तशीच मुखारी आमगेले नेक्स्ट जनरेशन येवका म्हणून सांगले आमगेली इच्छा आशिल्ली भितर म्हगेले धुवय ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी भितर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून तिवे म्हगेलो प्रॅक्टीस करता सुप्रीम कोर्टाक. तशीच म्हगेले भावंडाले तशीच म्हगेले भयणाले चेडणूय मुखार येवन तांणी वकालत कोर्नात प्रॅक्टीस करता आसाची. तांतूं 2 जाण सुप्रीम कोर्टांत प्रॅक्टीस करता. तशीच म्हगेले अक्काले नातू म्हळ्यार आमगेले 3rd जनरेशन तो वकील जावन सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टीस करता आसा. म्हणटना सुदीन तिरस्वाम्यान दिलेले अनुग्रह तशी ताणें दिलेले तसले आशिर्वाद प्रती वेळा बर जाय रे म्हणून सांगून दिलेले तसले आमी ते शाश्वत जावन आमी श्रीरक्षा घेवन ताजे आदारा प्रकार आमगेले प्रोफेशन तशी जीवन दोनी आमी मुखारसून व्हरता आसाची. आज आमगे लागीं एक 15 ते 20 जाण एडवोकेट्स आमगेलो काम करता आसाची. आनीक चार्टर्ड अकाउंटंट 5 जाण चार्टर्ड अकाउंटंट्स आमगेलो काम करता आसाची. आनी पुरो ಒಟ್ಟು मेळून आमी एक संस्था बांदून हाजी आमगेले एक इच्छा आशिल्ली की आमगेले संयमित तिरस्वाम्यान हांगा पदार्पण करून
तांगेले एक विराजमान जावन आसून हांगा आमकां सुदेंतीर स्वामीन दिलेले तसले अनुग्रह आनीक उपास ते मुखार व्हरच्याक तांगेले एक उपास रिनोवेशन म्हणटाचे रिन्यूवल म्हणटाचे ते रिन्यूवल जावं म्हणल्याक आमी एक स्वामीलाग अरीक दवरलेले मिता आज ही समय तीर्थ स्वामी आमगेले ऑफिसा येतसची आमगेले कचेरी येतसची हांगा घेवन आमकां सगळ्यांक अनुग्रह करचार आसाची आताक आमी स्वाम्याक आपोवच्याक भार सरलेलो आसा सो जय गुरुदेव काशी मठ संस्थान की जय सर्वांके नमस्कार श्री गुरुभ्यो नमः मेगेल नाव वीणा जे कामत आव मेगेल LLB केलेले नॅशनल लॉ युनिवर्सिटी लखनौ लागून 2009-2014 बॅच मागीर थंय लागून शिकून हांव मेल पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी लागून 2014-2015 आंतू मागीर थंय लागून येवन हांव हांगा मेगेल अन्ना लोटू काम करतास ह्या संस्थे कामत अँड कामत मेले मोगाच्या अज्जान शूर केलेले कुळूर माधव कामत मेल अन्ना लोटू आनी मेगेले बाप्पा लोटू सो म्हाका सान लागून मेगेल ड्रीम आशिल्ली की म्हाका लिटिगेशन ह्या एक फील्ड आमकां लॉयर्सांक की कोर्टा वचून आर्ग्यू करून एक सोल्युशन मेळका जनाल खातीर एक जस्टीस दिवोका म्हणून मेळटा ते सान लागून मेगेल ड्रीम आशिल्लें मेगेल अन्नान लॉयर आसतना हांव मेगेल अज्जा लोटू वच्चे आशिल्लें मेगेल अज्जो अन्नान आर्ग्यू करच्या वतना म्हाकाय वरचें आशिल्लें तेन्ना हांव सान येशिल्ली सो तशी थंय लागून मेल इन्स्पिरेशन मेगेल अज्जो मेगेल आनू सो ते सान लागून हांव पळयता येता आशिल्लें मी सो आय वॉज वेरी डिटरमायंड की म्हाका ह्याची फिल्डान जावका तशी हांव मेगेलें अंडर ग्रॅज्युएशन करून पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून ह्या संस्थेंत आसा आनी मेगेल स्पेशलायजेशन म्हळ्यार पुरे ऑल कायंड ऑफ लिटिगेशन मॅटर्स आनी लिटिगेशन म्हळ्यार कोर्टाल मुखार जावच्या पुरो ऑर ऑल्टरनेटीव डिस्प्यूट रेजोल्युशन म्हळ्यार आतां मिडिएशन नेगोसिएशन कन्सिलिएशन हे कोर्टा म्हणकेची बट तशी एकदम रिगरस आर्ग्युमेंट्स आनी आसना डिस्कशनशे जावन खंय जो एक सेटलमेंट जातकी म्हूण पळोवचें पार्टीजा मध्य सो दोन्ही हांते मेगेले एक्सपर्टीज आसा प्रयत्न आसा एक्सपर्टीज जावच्याक सो मेगेले एम कसो म्हळ्यार मेगेल लायफांतू मेगेल आनमान केलेले मेगेल अज्जा आनमान दिलेले अज्जा माऊमान दिलेले मेगेल कोर वॅल्यूज म्हळ्यार एक ऑनेस्टी आनी इंटेग्रिटी ह्या व्हरून घेवचे आनी मेगेल आनमाक अज्जा आनमाक आमगेले स्वामीन आमकां शिकोवन दिलेले वॅल्यूज प्रिजर्व करून हाडच्याक मेगेल प्रोफेशनांतू किलकी पटी आमकां अशी येदून दिसता की एक समनातील विशय जाता बट त्या आमी वे त्या सिस्टमांतू त्या मोमेंटांतू अशी पण अशी त्या करच्याक एकदम स्ट्रॉंग वॅल्यू सिस्टम जाय सो त्या म्हाका मेळ्ळेली निमित्त हांव त्या मेगेल नेक्स्ट जनरेशन हांव आनी मेगेल नेक्स्ट जनरेशनाक कंटिन्यू करता सो ह्या मेगेले एक वे ऑफ इम्प्लिमेंटींग मेगेल ह्या वॅल्यू सिस्टम इज मेगेल टिचिंगा निमित्त सो हांव मस्त अकेडेमिया वटू अटॅच्ड आसा सो मस्त मेगेले स्टुडंट्स आसाची ऑल ओवर इंडिया सो हांव विजिटींग फॅकल्टी जावनय आसा हांगा नॅशनल लॉ स्कूल आसामांतू गुवाहाटींत आसता नॅशनल लॉ युनिवर्सिटी 2018 लागून हांव थंय विजिटींग फॅकल्टी जावन आसा मागीर वर्लेल लॉ स्कूल्स इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डेल्लींतू गुजरातांतू आमगेल कर्नाटकांतू केरळांतू विंगड पार्ट्स ऑफ द इंडियानतू हांव विजिटींग फॅकल्टी जावन वता आनी आमगेल ह्या संस्थेंतू आमी स्टुडंट्साक घेतात सो इंटर्नशीप प्रोग्राम्स म्हूण आमगेले आसता खंय कस्तांत कसो म्हळ्यार स्टुडंट्स आमगेले ओटू एक 4 weeks to 6 weeks येताची तांणी आयलेले तेन्ना आमी तांकां अशी क्लायंट मिटिंग्सा वटू तांकां इनवॉल्व करचें कोर्टा वतान व्हरचे तांकां रिसर्च दिवचे तांणी कॉलेजा शिकता आसतना तांगेली इंटर्नशीप ब्रेका टायमार तांणी येताची सो तांणी आमकां पळयतना तांणी वे किलकी जण असल स्टुडंट्स आसा की तांणी हांगा येवन जातरी तांणी आमकां पुरा पळोवन तांणी म्हणटा की म्हाका अशी लॉयर जावका अशी शिकूका अशी करका तसल मस्त जण स्टुडंट्स ह्या संस्थे लागून अलुमनाय आसाची सो ह्या मेगेल एक वे ऑफ ब्रिंगींग म्हाका कसन मेगेल वॅल्यूज दिला की हांव म्हणलें तशी
तशी त्या नेक्स्ट जनरेशना वच तशी आनीक म्हगेल प्रोफेशनांत एक हांव स्ट्रॉंगली बिलीव कसो करता म्हळ्यार अपार्ट फ्रॉम म्हाका वॅल्यूज म्हगेल आनमान अज्जा आनमा म्हगेल स्वामीन दिलेले आनी म्हगेल टिचर्सांन दिल्लेले वॅल्यूज आसूं म्हणून हांव 2009 कॉलेजा आसतना लखनवांत एक दीस अब्दुल कलामाक मेल बरयलें हांव जस्ट जॉयन जालेलें मात्र सो तेन्ना हांव ताका मेल बरयलें सर यू आर माय बिगेस्ट इन्स्पिरेशन can you give me pearls of wisdom from your experience which I should do as a lawyer म्हणून then to my surprise less than 24 hours म्हाका रिप्लाय येयलें अब्दुल कलामा लागून तेन्ना तांणी एक चंद रितीर बरयलां कसो म्हळ्यार ह्या लॉयरांक मोस्ट इम्पॉर्टंट कोर वॅल्यू इज कॉन्शियस म्हूण सो डोंट डू एनीथींग वीच इज अगेन्स्ट युअर कॉन्शियस आनी ताणें म्हाका एग्जाम्पल्स वरेन दिले की वॉट आर द इन्स्टन्सीस वेन समथींग इज अगेन्स्ट युअर कॉन्शियन्स नॉट ओन्ली करप्शन बट ऑल्सो थिंग्स लायक फिमेल फीटिसायड आनी आतां डावरी घेवचे सो खंयचेय तुवें मन सांगता की अशें करूं नज डोंट डू इट म्हूण सो त्या कॉन्शियसनेस तूं प्रिजर्व करी ह्या प्रोफेशनान तूं म्हणून सो त्या एक म्हगेल व्हेरी वॅल्युएबल लेसन सो त्या हांव म्हगेल प्रोफेशनान तूं इम्प्लिमेंट करता आनी हे पुरे माता पिता गुरू ह्या तीन जाणांले आशिर्वाद घेवन हांव म्हगेले थ्रू आउट माय लायफ म्हगेल एक सेवा एक जस्टीस हाडोवचे खातीर जनाल खातीर ते करता रावता म्हणून म्हगेल इच्छा धन्यवाद संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम
प्रकाश गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद, संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद। भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद, शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद। भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद, श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद, संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद। संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन। संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन। संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन। संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन। संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन। संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन। संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन। संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन। धन्यते भक्त जीवन, धन्यते भक्त जीवन। हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा, हरे श्रीनिवासा बादरायणा। हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा, हरे श्रीनिवासा बादरायणा। ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ.
ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता. हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता. हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता. हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता. हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त. हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त. हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्त. 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 गुरु तोರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ. ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ.